नागेश बाब करमली आमचे म्हटल्यान गेलो म्हळ्यार एक कोंकणीचो आनी एक गोंयकारपणाचो खांबो गेलो अशें म्हणूं येता. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळा पासून नागेश बाब दोनूय क्षेत्रांनी वावुरतालो. एक गोंयांक मुक्ती मेळची म्हणून आनीक कोंकणी भाशेची उदरगत जावची म्हणून. मुक्ती खातीर चळवळीत ते बंदखणीक पावले आनी बंदखणीक तांणी हातान बरोवन कोंकणींतल्यान एक नियतकालीक सुरू केलें तांणी आनी तांच्या सांगात्यांनी मेळून. आनी हे दोनूय चळवळी कांय काळ बरोबर चल्ल्यो. मागीर मुक्ती उपरांत नागेश बाब आकाशवाणीचेर काम करी आनी त्या काळांत तांणी कवी म्हणून बरी नामना जोडली आनी कोंकणी काव्यांत दर्जेदार अशें जें काव्य आसा तातूंत एक कवी म्हणून नागेश बाबाचें नांव घेवं येता. आनी हालींच्या काळांत जेन्ना मुक्तीची चळवळ सोंपली तेन्ना तांणी पुरायपणान सगळी शक्ती कोंकणीचे उदरगती खातीर लायली. ते खातीर साहित्य निर्माण केलें आनीक एक म्हत्वाचें काम केलें तें म्हळ्यार भाशांचो अभ्यास केलो जें कोणाक व्हडलेंशें खबर ना कारण त्या विशीं तांणी कांय बरयलें ना. वेगळ्या वेगळ्या भाशांचो कोंकणीच न्ही कोंकणी मराठी हिंदी तशेंच विदेशी भाशांचोय कांय अभ्यास केलो. ताका लागून कोंकणींतले प्रस्न कशे सोडोवचे हाचे कांय उपाय तांणी सोदून काडले. आनी एक मोठो वावर तांणी केलो तो पणजेंत मळ्यांत रावतना. जी तरूण पिळगी निकतीच वयर सरताली मुक्ती उपरांत ते पिळगेक एक मार्गदर्शन आनी प्रोत्साहन दोनूय तरेनी तांणी आदार दिलो पालव दिलो आनीक फुडें काडली. आनी तातूंतल्यान कांय मागीर बरे लेखक निर्माण जाले आनीक बरे कार्यकर्ते निर्माण जाले. कित्याक स्वता कोणूय एक बरो कार्यकर्ता आसूं येता पूण जो कार्यकर्ते निर्माण करता ताका एक वेगळी शक्ती वेगळो गूण लागता आनी अशे कितलेशेच गूण नागेश बाब करमली हांचे कडेन आशिल्ले. उदारपणाचो गूण आशिल्लो, सादी रावप पूण विचार करून निर्णय घेवप, विचार करून पावल घालप हो मुद्दो आशिल्लो. आनीक ताका लागून आज तांचे फाटल्यान ती पोकळी आमकां खूब जाणवतली. नागेश करमली व्हडलो बुद्दीनाय. कसलोय प्रश्न तर आसत कोंकणी विशीं संस्कृता विशीं जाल्यार नागेश करमली कडेन विचारपाचें आनी नागेश करमली रोखडोच जाबाब दितालो आनी रोखडोच जायना जाल्यार सांगतालो 2 दिसांनी सांगता एका दिसान सांगतालो आनी नियमीत जाबाब दितालो. म्हणटूच जायते फावटी ताचे कडेन हांवें बुद्द घेतल्या ज्ञान घेतलां. ज्ञानी मनीस तो आनी तुमी तर देशात ताच्या घरान जाल्यार कितलींच पुस्तकां आसात कितलीं सगळीं घेतालो तो. हांवें ताजे कडेन विचारलें नागेश बाब तुमी गेल्या उपरांत ती पुस्तकां खंय वेतेली? ना म्हणटा आपणाची नात पळय आसा तिणें सांगलें आनी ती दवर आपूण ताची निगा घेतली म्हूण. पूण हांवें ताका सांगलें तूं बुदीक बरें युनिवर्सिटीक विद्यापिठाक तुमी दिल्लें जाल्यार तितून ताचो उपेग जावपाचो जावं. हो थाराव ते घेतात आनी ताचें कुटूंब. नागेश बाब एक व्हडलो झुजपी तो झुजारी तो. ते झुजले गोंयचे सुटके पासून. ते झुजले गोंयची अस्मिताय सांबाळूंक जेन्ना ती संकश्टान पडलेली ओपिनियन पोलाच्या वेळार. ते झुजले कोंकणी अधिकृत भास गोंयची जावचे पासून. ते झुजले गोंय स्टेट जावपाक. ते झुजले कोंकणीची थायची लिपी देवनागरी म्हणून. ते झुजले गोंयचें मुळावें शिक्षण आमचे भाशेन जावचें म्हणून. ते सामकें तांचो पिंड म्हणटा तो एक झुजाऱ्याचो. आनी झुजारी वायटा पासत न्हय बऱ्याच पासत. आयज ते आमचे मदें ना पूण आपणाचें दायज तें आमकां सगल्यांक हांव आतां जाणटो जालो
सगल्यांक उदीक करून फुडल्या पिळग्यांक हें ताजें दायज आसा हो तांचो निरोप आसा. सगल्यांनी घेवचो आनी जें झूज ताणें मांडलां हें फुडें व्हरपाचें. द फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम किंवा गोंयच्या राष्ट्रवादाचे जनक अशें ज्या स्वर्गीय टी.बी. कुन्हांक म्हणटात आनी सगळे गोंयकार तांकां मान दितात. तांकां काय आमी पळोवंक पावले ना, पण तांचोच ध्यास घेवन शेवट पर्यंत झुजत राविल्ले राष्ट्रवादाची नीव बळकट करणारे नागेशबाब आमी पळयले. आमकां तो स्वर्गीय टी.बी. कुन्हांचो अवतार दिसता आधुनीक. नागेश बाबा बरोबर काम करपाची 40 वर्सां संदी मेळ्ळी. ज्यो अराष्ट्रीय गजाली, एंटी नॅशनल गजाली गोंयांत घडपाक लागल्यो, त्या सगळ्या एंटी नॅशनल गजालींच्या विरुद्ध नागेश बाबान आवाज उठयलो, लोकांक ऑर्गनायज केले, निदर्शनां केलीं आनी अशे तरेतरेचे निर्णय हाडून पाडले. त्यामुळे नागेश बाब हे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्लेच. ते गोंयच्या मुक्ती लढ्या खातीर तुरुंगवास भोगलो तांच्यांनी, पण ते भोगून जाल्या नंतर तांच्यांनी रेस्ट घेतलें ना, विश्रांती घेतली ना. ते सतत समाजाचे तरेतरेच्यो उणीव, समाजाच्यो तरेतरेच्यो समस्या ह्यांचो सामनो करीत रावले. स्वर्गीय टी.बी. कुन्हांचें एक ट्रस्ट हांगा गोंयांत आसा, तो एकमेव ट्रस्ट आसा. तो ट्रस्ट जावचो, ताजें एक सभागृह जावचें म्हूण नागेश बाब झगडले. एक लॅम्बरेटा स्कूटर मोडकी घेवन नागेश बाब रायबंदच्यान पणजे सदां येताले आनी ते टी.बी. कुन्हांचें काम जें आसा सभागृहाचें तें पळयताले, म्हाका खबर आसा. त्यामुळे तांचें शारिरीक कमतरता किंवा तांचें जाणटेपण हें तांच्या उत्साहाचें केन्ना आड आयलें ना. आनी नागेश बाब एका ज्योती भशेन कायम तेवत रावले. त्या ज्योतीचें मार्गदर्शन कितल्याशाच गोंयकारांक जालें. राष्ट्रवादाची ज्योत तेवत उरली. ती ज्योत आज निमाली, ती ज्योत आज पालवली. एक मोठी पोकळी गोंयच्या राष्ट्रवादाच्या भावनेक निर्माण जाल्ली आसा गोंयांत. ती बेगीन भरून काडची लोकांनी आनी खऱ्या अर्थान नागेश बाबांक श्रद्धांजली दिवची अशें म्हाका दिसता. नागेश बाबांच्या आत्म्याक परमेश्वर सद्गती दिवं, तांच्या कुटुंबियांक हे दुख्ख सहन करपाची ताकद दिवं अशी मागणी करून हांव म्हजें म्हणणें सोंपयतां. नागेश करमली हाका आमी भाऊ म्हणटाले. एक स्वातंत्र्य सैनीक, लेखक आनी एक मायेस्त असो मनीस, कोंकणी भाशेच्या मळार व्हडलें काम करपी. पूण म्हाजे आनी तांचे एकदम अशे घरचे कशे संबंद. ताजो चलो हो म्हजो क्लासमेट रामदास, तांची सुनूय आमची क्लासमेट, आनी ताका लागून तर सदांच तांचे कडेन येवप वचप जातालेंच. पूण म्हज्या बापाय कडेनूय ताजी इश्टागत आशिल्ली. म्हजे मांव जयकृष्ण शिरोडकर, एक स्वातंत्र्य सैनीक, ताजे कडनूय ताजी इश्टागत. आनी हाका लागून एकदम घरा गेलो म्हणजे ताजे कडेन बसून 1-1.5 वर उलयल्यो आमची जायत आशिल्ली. ताजी पुस्तकाची जी केबीन आसा, ती सगळी पुस्तकाचेर उलोवप, बाकीचे हेजेर उलोवप आनी मन भरून येतालें. आनी तांचे घरा म्हणजे पयलीं जे मळ्यान रावलेले तेन्नाय ल्हानशा घरान सुद्दां एक उपाट भरिल्लें अशें घर. केन्नाय गेले जाल्यार जेवण सांगनासतना थंय जेवपाक सुद्दां पावता. आज तांच्या निधनान एक कोंकणी भाशेच्या साहित्याच्या मळार वावुरपी व्हडलो म्हारगडोसो कार्यक्रम म्हणजे जे मोठे मोठे लोक जावन गेले तांच्या मांदयाळीन आशिल्लो असो एक ज्येश्ठ अशें व्यक्तिमत्व आमकां मेळ्ळा. त्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनीक त्याच जितीन अजून सुद्दां स्वातंत्र्य तडफेन ताणें काम केलें आनी ताका लागून तांची एक गरज आशिल्ली अशें दिसता. तांकां आमची सगळ्यांची मानवता. फ्रीडम फायटर, पोएट, साहित्य अकादमी अवॉर्डी नागेश बाब करमली हे काल संवसाराक अंतरले. गोंया खातीर एक व्हड नुकसानाची गजाल, कारण नागेश बाब करमली हे सदांच खंयच्याय गोंयचो जे कॉज आशिल्ले गोंया खातीर सदांच ते फुडें आसताले. स्वातंत्र्य लढ्यान तांचो भाग आशिल्लो आनी तातूंत तांकां बंदखणीन घाल्ले. हांगा आग्वाद जेलीन आशिल्ले ते. म्हाका दिसता 3 वर्सां जेलीन आशिल्ले आग्वाद त्या ग्रुपा बरोबर. तो नॅशनल काँग्रेस गोवाचो मेंबर आशिल्लो आनी केपेंच्यान ते प्रचार करताले फॉर फ्रिडम ऑफ गोवा. आनी मागीर तांणी रेडिओ स्टेशनार काम केलां, पोएट्री बरयल्या, मागीर खूब लेखन केलां. ताका साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो आसा. आनी जी सगळीं गोंयांत आंदोलनां जालीं, चड करून लँग्वेज आंदोलन,
तातूंत तांचो सामको वांटो आशिल्लो आनी ते एक सेक्युलर मनीस आशिल्ले, सर्व धर्म समभाव हें मानताले आनी जाती धर्म हातूंत भेदभाव केन्नाच करनाशिल्ले. सो नागेश बाब करमल्याक हांव समेस्त गोंयकाराच्या वतीन आर्गांव. स्वातंत्र्य सैनीक नागेश बाब करमली हे एक चळवळी व्यक्तिमत्व आशिल्लें. हांव तांकां पयलो विद्यार्थी लढो जेन्ना स्टुडंट्स एज्युटेशन करताले त्या वेळाच्यान हांव तांकां वळखतालो. ज्या वेळार लोकशाहीचो प्रश्न आयलो, ज्या वेळार लोकांच्या रायट्सचो प्रश्न आयलो, लोकांच्या हक्कांचो प्रश्न आयलो, तेन्ना प्रत्येक चळवळी फाटल्यान तांकां मार्गदर्शन तांच्यांनी प्रत्येक वेळार केल्लें आसा. आमी विद्यार्थी दशेंत आसतना तशेंच मार्गदर्शन तांच्यांनी आमकां केलें. जेन्ना आमकां कितें गरज आशिल्ली, हेल्प जाय आशिल्ली, आमी टी.बी. कुन्या हॉला पासून जेन्ना टी.बी. कुन्या हॉलांत आमी मेळटाले तेन्नाय आमी तेंचे कडेन वताले आनी कितें आमकां केन्ना मार्गदर्शन जाय तेन्नाय आमी तेंचे कडेन वताले. आनी एक साहित्यीक आशिल्लो असो मनीस की जो सदांच चळवळ म्हणून जगलो. आमी बेजिकली तेंचे याद करता. तर आमकां दुख्ख जाता की अशा तरेचो मनीस जेचो स्वातंत्र्य लढ्यांत जेणी खूब स्वातंत्र्य लढ्या खातीर त्याग केलो, त्या शिवाय सोशल डेमोक्रेट म्हणून जेणी काम केलें आनी तो मनीस आमी अंतरले ताका. खूब वायट दुख्ख भोगता ह्या बद्दल. आमची ताका आदरांजली. आयज नागेश बाब गेलो, वायट गजाल. सादारण म्हजी सुरवात 1978 जाली. हांव बरोवपाक लागलो आनी ताचे फाटलें आमी कितेंय बरयलें सुद्दां जाल्यार नागेश बाब आरे वा शाबास अशे तरेची शाबासकी दितालो. आनी म्हाका दिसता की बहुजन समाजाक जर बरोवपाची किंवा साहित्य निर्माण करपाची जर शक्त कोणें दिली आसत जाल्यार ती नागेश बाबान. नागेश बाबान बहुजन समाजा भितर कोंकणी चळवळ पावयली, कोंकणी साहित्य पावयलें, कोंकणी कितलेशेच म्हाज्या सारकिल्या असंख्य अशा कवीक लेखकाक प्रेरणा दिली की तुमी बरयात, तुमचे व्यथा मांडात, तुमच्यो वेदना मांडात. असो नागेश बाब हो खरो म्हणशाले सुटकेच जाली स्वातंत्र्य सैनीक. पूण स्वातंत्र्य सैनीक ताका दिसतालें की आमकां स्वातंत्र्य खंय मेळ्ळां अजून. स्वातंत्र्य मेळ्ळां 1961 पूण खंय मेळ्ळां अशे तरेचो प्रश्न ते करताले. कारण कितें जाणा की ताका दिसतालें की पुर्तुगेज गेले आनी आमी दिल्लीचे वसाहत जावन उरल्यात काय कितें. म्हणजे वसाहत जर जावंक जायना जाल्यार आमची एक भास जाय आनी भास जर जाय तेन्नाच आमकां घटकराज्य बीन मेळटलें हे ताचे विचार आशिल्ले. आनी म्हणून नागेश बाबा सारकिल्लो म्हणजे इतलो अशें क्वचित जाता, असले लोक क्वचित निर्माण जातात, तयार जातात, जल्माक येतात. म्हाका दिसता नागेश बाबाच्या मरणान एक पर्व सोंपलां. हांगा सुद्दां म्हणजे शिरशिरता हें सांगता आसतना, कारण नागेश बाबा इतलो मार्गदर्शक मेळप पुजता. समाजाक मार्गदर्शक, साहित्यिकाक मार्गदर्शक आनी एकूण जो हें आसा ताका मार्गदर्शक आशिल्ले. एक कवी आशिल्ले, तांची कविता म्हणजे समाजाक देख दाखोवपी, दिका दाखोवपी अशी कविता आशिल्ली. म्हणजे नागेश बाब वॉज अ ऑलरावंडर सांगपाचें म्हणजे. आनी नागेश बाबाच्या मरणान एक पोकळी तयार जाल्या ती भरून येवप खूब पुजता, येन्ना भरून येवची ना. नागेश बाबाचोच प्रती नागेश बाब जेन्ना तयार जातलो तेद्या वेळार ती पोकळी भरून येतली अशें म्हाका दिसता. आमचे ज्येष्ठ म्हालगडे इश्ट साहित्यीक कवी स्वातंत्र्य सैनीक नागेश बाब आयज आमचे मदीं ना. ते दिर्घायुश्य जगले, 90 वर्सां जगले, तांकां बरी लांब पिराय बी मेळ्ळी आनी ताणें आमचे खातीर ते उगडास उरतले कायमचे. कारण आमची जी पिळगी आसा म्हजे बरोबरची, हांव पुंडलीक जावं रमेश प्रकाश, हे सगळे आमचे एका समकालीन आमी जे आशिल्ले त्या वेळार आमी जेन्ना वयर तेच बरयताले तेन्ना आमच्या बोटाक हाताक हात धरून ताणें आमकां वयर आकाशवाणी युवावाणी आनी वयले टी.बी. कुंजात थंय प्रोग्राम केलो आनी आमचे बरोबर लळितक म्हणून आमी एक प्रोग्राम करताले. गांवांनी साहित्यीक कार्यक्रम करताले, तो आमचे बरोबर आसतालो. तो आमकां कितलोसो सिनियर तरी सुद्दां आमचे बरोबर तो भुरगो जावन आमकां सगळे वागतालो. ताजें मळ्यांतलें घर हिस्टॉरिकल मळा E36 धाकटें घर. घरकान्न ताजी वयनी म्हणजे आमची भाभी, तांची 2 जाणां भुरगीं. आनी आमी केन्नाय जरी थंय पणजेन उरले, हांव फोंडेचो, जाल्यार आमी थंय वताले, ते हातून वताले. आनी खंयच्या वेळार गेले जाल्यार आमकां भाभी आमकां कितें तरी करून दिवप आनी कितें अशें तरेचें. आनी खंय शेंड्याल ते वचप अशें म्हणजे शेंडली गोरवां करमळीचे तळ्यात तशें आमी शेंड्याले साहित्यीक नागेश बाबाल आसताले. असो नागेश बाबांचो एक ज्येश्ठ
आमची प्रेरणा कशी सगळे कडेन आमकां ताणें मार्गदर्शन केलें. आज ताजें पर्व सोंपलां नागेश बाबाचें आनी कोंकणी खातीर ताणें केल्ली सेवा, गोंयचे मुक्ती खातीर केल्ली ताची सेवा, स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून ते बंदखणीत रावले आनी सगळ्यांक खूब मार्गदर्शन केलें आमकां. आज आमचे मदीं ते काल गेले. हांव म्हणटा ते बरे जिगले, 90 वर्सां जगले, बरें आयुश्य तांकां मेळ्ळें आनी बरे तरेनूय गेले. वता आसतना ते कोणाक हें करनासतना जावं कसले हातुणार चड हें करनासतना गेले. अशे तरेचें ताका बरें मरण मेळ्ळें अशें म्हाका दिसता. नागेश बाबाक हांव म्हजे वतीन तशेंच कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन हांव जो आनी आमचे उर्बा प्रकाशनचे बाकी साहित्यीक संस्था तांचे वतीन म्हजी ताका भावपूर्ण आदर. जाणटो जालो की मनीस वताच. नागेश बाब 90 वर्सां उरलो आनी दिसताय आमकां आनी उरचो म्हणून, कारण एक वेगळे तरेचें रसायन आशिल्लें नागेश बाब म्हणजे. म्हजो कट्टर विरोधक सामको आनी पुता भशेन मोग करपी. म्हणजे आई बाबा वतकर तर म्हाका आज म्हाका बापायचें छत्र गेल्ल्या भशेन दिसता. आनी एक अशें ठिकाण आज हांगा सारी स्मशानभुमीत पसून वा घरा कडेन जे लोक येवन गेले ते पळयले जाल्यार कोण RSS धरून कम्युनिस्ट मेरेन, कोंकणीवादी धरून मराठीवादी मेरेन, समाजवादी धरून गांधीवादी मेरेन, आकाशवाणी वयले लोक सगळे हे सगळे म्हणजे कोण म्हूण ना अशे सगळे लोक एकठांय येवपाचें एक ठिकाण गेलें. आनी ताज्याकी परस म्हणजे काल हांव घरा कडेन बसून गेल्लो तेन्ना कोण आयिल्ले तांकां व्हरून दाखयलें की नागेश बाबाक फक्त मेळून जायना, नागेश बाबाली ग्रंथ संपदा पळयात. थंय तागेली तीं पुस्तकां भरल्यात. त्या पुस्तकांचो म्हणजे अशें एक कोंकणी पुस्तक आसचें ना प्रकाशीत जाल्लें नागेश बाबा कडेन आसचें ना आनी अशें एक बरें पुस्तक आसचें ना जें नागेश बाबा कडेन ना. मागीर तें हिंदीतलें जावं, इंग्लिशींतलें जावं, मराठींतलें जावं आनी खंयचें जावं, भायली लेखक जावं, पोर्तुगीज तितली बरी येताली, उर्दू तितली बरी येताली, खलील जिब्रान ट्रान्सलेट केल्लो अशी तरेचें म्हणजे अशी तरेची एक हें. आनी जाणटो म्हणनासतना केन्नाय रस्त्यार देंवपाक तयार असो तरणाट्यांक लजवपी मनीस सामको.